पुराय गोंयांत श्रीरामाच्या देवळांनी रामनम व्हडा दबाज्यान मनयली। रामनमी निमतान रामचंद्र देवळांनी सकाळच्यान कीर्तन आनी हेर वेगवेगळ्या कार्यावळी जाल्यो। दनपरां श्रीराम जल्म सुवाळो जाले उपरांत भाविकांनी पाळण्यांतल्या श्रीरामाचे दर्शन घेतले। वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून शेकड्यांनी रामभक्त ह्या उत्सवात भक्तिभावान वांटेकार जाल्ले। काँग्रेसीच्या दोनूय लोकसभा उमेदवारांनी बुधवारा रामनमीच्या मुहूर्ताचेर उमेदवारी अर्ज भरले। उत्तर गोंयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंया भितर उमेदवारी अर्ज भरतना काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यां सयत इंडिया आघाडीत वांटेकार जाल्ल्या राजकीय पक्षाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले। काँग्रेसी सयत इंडिया आघाडीतल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांचो जयघोष करीत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उमेदवारी अर्ज भरले। कोणाचेच नाव घेवन टिका करूंक नाशिल्ली। भंडारी समाजातल्या कांय तरणाट्यांनी आपणे वापरिल्लो शब्द योग्य नाशिल्ल्याचे सांगून भावना दुखयल्ल्याचो दावो केला। माफी मागपाक आपणाक कसलोच संकोच दिसना म्हणीत युरी आलेमांव हांणी ट्वीट करीत माफी मागली। तांणी कांय दीस आदीं आमदार जी तारोलकर हांकां एक शब्द वापरिल्ल्यान आमदार जी तारोलकर हांच्या समर्थकांक राग आयिल्लो। आमदार युरी हांणी 8 दिसां भितर माफी मागची म्हणून तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली। निमणे आमदार युरी हांणी ट्वीट करीत माफी मागली। दिवचले भाजपाचे उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या प्रचाराक मंगळारच्यान सुरवात जाल्या। श्रीपाद नायक हांकां दिवचल मतदारसंघांतल्यान मोठी आघाडी मेळटली असो विश्वास आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचले जाल्या पत्रकार परिशदेंत उक्तायला। जाल्यार दिवचल मतदारसंघात काँग्रेस मात्तूय प्रभाव दाखोवपाक शकची ना अशें आदले आमदार राजेश पाटणेकर हांणी म्हणलां। पिल्यान हांगच्या रेबर खान हाच्या खून प्रकरणात कानोळेच्या खतेश कांदोळकर, सुमन बरीक, सचिन सहानी, तनय कानोळकर आणि सचिन सिंग ह्या 5 जाणांक परवरी पुलिशेन अटक केल्या। फरारी मुखेल दुबावित विकास यादव हांच्या इश्टिणीच्या लागीं वचपाचो यत्न केल्ल्यान तिडकीन हो खून केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां।
पणजे स्मार्ट सिटी खातीर आनीक झाडां कापपाच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमी एकठांय आयल्यात। तांणी उच्च न्यायालयांत धांव घेवन याचिका दाखल केल्या। हे याचिकेचेर 18 एप्रिलाक सुनावणी जावपाची आसा। ही झाडां साल्वार करपाच्या तांच्या प्रयत्नाक आतां बळ आयला। पणजे स्मार्ट सिटी खातीर आनीक झाडां कापपाच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमी एकठांय आयल्यात। सांतिनेज चर्चीच्या मुखार इतिहासीक दायज आशिल्ल्या झाडाच्या मालकान हे झाड कापपाक खर विरोध केला। पणजेची सोबीतकाय वाडोवपाक ह्या झाडांची गरज आसा। झाडां कापत जाल्यार पणजेची स्थिती वायट जातली, म्हणून आपूण हे झाड कापपाक स्मार्ट सिटीक कशीच संमती दिवचो ना, म्हणून ह्या झाडाचो मालक एलन वाल्स सांगता। बेळावदे रावण वाठारांत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर खणिल्ल्या चरांत मंगळारा राती 2 म्हशी पडल्यो। चर रुंदीन अशीर आशिल्ल्यान तांकां भायर येवपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान रातभर त्यो भितरूच उरल्यो। बुधवारा सकाळीं थळाव्यांनी म्हशींक चरांत पडिल्ल्यो पळयल्या उपरांत जेसीपी तशेंच थळाव्यांच्या मजतीन म्हशींक सुखरूप भायर काडल्यो। वीज अधिकाऱ्यांच्या निश्काळजीपणाक लागून ही घडणूक जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला। काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी रेल्वे दुपेटीकरणाक विरोध करपी आंदोलनात वांटो घेतिल्लो देखून तांचे आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणात तांचे आड आरोपपत्र दाखल केला। ह्या प्रकरणाची सुनावणी सध्या मडगांवच्या प्रथम सत्र न्यायालयात चालू आसा। काँग्रेसीन मंगळारा C7 फॉर्मा खाला वेंचणूक आयोगाक ही म्हायती दिल्या। तब्बल 4 वर्सांच्या खंडा उपरांत मयाची फामाद माल्याची जात्रा निमाणे एकदाची उमेदीन जाली। जात्रेचे खाशेलपण आशिल्ले माले अंदू पेटले। ही जात्रा रद्द करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतिल्लो। ताका लागून माल्याची जात्रा जातली काय ना ते विशीं अनिश्चितताय निर्माण जाल्ली। मात निमाणे ही जात्रा जातना पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो देवीचो पण लेगीत पुराय जालो। अयोध्येच्या श्रीराम मंदिरात प्राण प्रतिष्ठापने उपरांत पयलेच फावट रामनम मनयतात। रामनमी निमतान फांतोडेर 3.5 वरां सावन भक्तां खातीर राम मल्लाचें दर्शन सुरू। सकाळीं देवळांत राम मल्लाचो अभिषेक करून पुजा जाली। दनपरां 12:15 वरांचेर राम मल्लाचो सूर्य तिलक जालो। हो इतिहासीक क्षण पळोवपाक भाविकांनी व्हड्या संख्येन गर्दी केल्ली। मजगतीं सुमार 19 वरां खातीर राम मल्लाचें दर्शन भक्तांक घेवपाक मेळटलें अशें कळटा।
बिरेस्तारा बाळी महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात आनीक एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। वेगान येवपी खासगी बस चालकाचे बसीवेले नियंत्रण वचून ताणें महामार्गावयल्यान येवपी दुचाकी चलोवप्याक धपको दिलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चालक एकनाथ नायकाक जाग्यारूच मरण आयलें। मुंबय आशिल्ले शेकड्यांनी वर्सां आदले गोंयच्यो कूड वा क्लब कशे सांबाळचे हाचेर विचार करपा खातीर आयतारा कुठ्ठाळे खासा बसका जाली। फेडरेशन ऑफ ऑल गोवन क्लब हाच्या बॅनरा खाला आपयल्ल्या ह्या बसकेत गोंयभरच्या गांवच्या क्लबांचे जाळवणदार हाजीर आशिल्ले। गोंयच्या प्रत्येक गांवाचे शेकड्यांनी क्लब वा कूड मुंबयच्या पॉश भागांनी आसात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे विशीं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। ह्या याचिकेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां जेलींतल्यान सरकार चलोवपाक मेळचें अशी मागणी केल्या। दिल्ली सरकाराच्या सोरो धोरण प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 21 मार्चाक ईडीन अटक केल्ली। सध्या तो तिहारच्या न्यायालयीन बंदखणीत आसा। दिल्ली सरकार चलोवपाक मंत्रिमंडळ बसकांक परवानगी दिवची अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केल्या। टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क एप्रिलांत भारताक भेट दितले। मजगती भारतांतल्या इलेक्ट्रिक वाहनां संबंधीत जायत्यो येवजण्यो जाहीर करपाक शकतात। सॅटेलायट इंटरनेट सेवाय स्टारलिंक जाहीर करपाक शकतात। भारतीयांक एलन मस्काच्या सॅटेलायट इंटरनेट सेवा स्टारलिंकाची वाट पळयताले। आता भारतीयांची ही प्रतीक्षा सोंपतली अशी चिन्हां दिसतात। स्टारलिंकाक दूरसंचार मंत्रालयाची मान्यताय मेळ्ळ्या। देखून स्टारलिंक आता भारतात प्रवेश करपाक शकता। स्टारलिंकाची फायल कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव हांचे कडेन आसा। सुरक्षा संबंधित कांय प्रश्नांचेर आदारून गृह मंत्रालयाची निमाणी मान्यताय मेळपाची सध्या वाट पळयतात। गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। वाळपय रेडेघाट वाठारांत टेम्पो चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान टेम्पो व्हरून रस्त्या कुशीकच्या झाडार मोखली। ह्या अपघातांत टेम्पो आशिल्ल्या दोगांयकूय गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा।
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक आडखळ थारपी 6 झाडां कातरपाक आमी परवानगी मागिल्ली, मात रान खात्यान फकत एकूच झाड कातरपाक परवानगी दिल्ली, जाल्यार दुसऱ्या झाडाच्यो खांदयो मारून ते दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक सांगिल्ले। उरिल्ली 4 झाडां कातरपाक अजून परवानगी मेळूं ना, मात वडाचें झाड हुमटून काडून ते दुसरे कडेन लावपाचो यत्न यशस्वी जाल्ल्यान आमी खोशी आसात, म्हूण स्मार्ट सिटीचो MD संजीत रॉड्रिगीस सांगता। आमी निवडून दिल्ले खासदार गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाक सक्षम आसतले काय हे पळोवन गोंयकारांनी लोकसभेचे खासदार निवडून दिवचे, अशें आवाहन पेडणेचो आदलो नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू हांणी केला। फाटीं निवडून आयिल्ले दोनूय खासदार फकत तिसरे बाकार वचून बसले। परतून हीच परिस्थिती निर्माण जावची न्हय हे खातीर विचारपूर्वक खासदार निवडून दिवपाचें आवाहन डॉ. वासुदेव देशप्रभून गोंयकारांक केलें। सांकवाळ पंचायत वाठारांत सावर फोंड हांगा बेकायदेशीरपणान एका मेगा प्रकल्पाक पंचायत सचिव आनी एका पंच वांगड्यान परवानो दिला। ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी सेगीत विरोध केला, तरीकय उपसरपंच आनी सचिव ह्या प्रकल्पाक तेंको दितात। तशेंच लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आचारसंहिता सुरू आसतना ह्या प्रकल्पाक आवश्यक अशे परवाने दितात। ह्या दोगांचेर खर कारवाय राज्य वेंचणूक आयोगान करची अशी मागणी पंचायत मंडळाच्या हेर वांगड्यांनी केल्या। सांगोळडा लिव्हरामेंट वाड्यार घाणयाऱ्या उदकाच्यो टांक्यो बांदपाचें काम चालू आसा आनी ताच्या कुशीक पिवपाच्या उदकाची पायपलायन आसा। पावसांत घाणयाऱ्या उदकाच्यो टांक्यो भरतल्यो आनी ताचें उदक कुशीक आशिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनींत वतलें। हाका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जातलो म्हणून थळाव्यांनी भंय उक्तायला। देखून सरकारान ह्या प्रकारांत गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। विरोधी पक्षान NDAचे आमदार जीत आरोलकर हांच्या विरोधात केल्ली विधानां चुकीची आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। संविधान धोक्यात आसा अश्यो फटीच्यो काणयो सांगपी लोकांकूच लोकशायेचो आदर ना अशें स्पश्ट दिसून येता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें।
गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन गरमी बरीच वाडल्या। वाडट्या गरमेक लागून चडशा जाणांनी तांची पावलां न्हंयांनी वतात, बांद आनी हेर उदका स्त्रोतांचेर वळटात। दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत उदका स्त्रोतांचेर सध्या लोक गर्दी करतात। गरमी सोंसूं नजो जाल्ल्यान दिवचलच्या वाठादेव बांदाचेर सध्या लोकांनी न्हावपाक गर्दी केल्ल्याचें दिसून येता। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेत जायत्या बांदकामांचेर हावळ आयल्या। तातूंत सांतिनेज चर्ची सांकार आशिल्ली 100 वर्सां पोरणी इमारत म्हणल्यार सांतिनेज वाठारांत फामाद कॅफे बोरकाराचे पाखे मोडचे पडले। सुदैवान मुख्य इमारत साल्वार जाली। ह्या इमारतीत बोरकार कुटुंबाच्यो 4 पिळग्यो कॅफे बोरकार हे फामाद हॉटेल चलयतात। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून धंद्याचेर मातसो परिणाम जालो। उदरगत ही जावपाकूच जाय आनी उदरगतीच्या कामा खातीर बेठेच आडमेळी हाडप न्हय म्हूण बोरकार कॅफेचो मालक संतोष बोरकारान सांगलें। हाऊसिंग बोर्ड कुर्टी फोंड्या सिवरेजीच्या चेंबरात पडून नजरुल हुसेन शेख या कामगाराक मरण आयले। नजरुल हो मूळचो मुंबयचो पूण सद्याक तो फोंडेच्या हेडगेवार स्कुला कडेन रावतालो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला। मंगळारा कुंभारखंड वाठारांतल्या थळाव्यांनी उदका स्त्रोत कार्यालयाचेर घेराव घालो। 8 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो करूं ना जाल्यार परतून एक फावट मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी तांणी दिली। आश्वेच्या भूमिका पंचायतीन देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्या धर्मीक तशेंच सांस्कृतिक कार्यावळीचें आयोजन केलां। मंगळारा नव्या देवळाचेर बसोवपा खातीर नवे कळस हाडल्यात। हे निमतान खासा मिरवणुकीचें आयोजन केल्लें। दादले तशेंच बायलां व्हड्या संख्येन हे मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्लीं। ते भायर दिंडीचें आयोजन केल्लें।